दीस शुक्रार सप्टेंबराची 26 तारीख 2025. पहिले वाचप हग्गाय प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 1 वळ 15 तावन अध्याय 2 वळ 9 पर्यंत. दारेयुसरायाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या महिन्याच्या 21व्या दिसा हग्गाय प्रवाद्या उद्देशी सर्वस्पराचें उतर पावलें. शयालतियेलाच्या पुता जुदाच्या राज्यपाल जेरुबाबेलाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक आनी लोकां मदल्या उरल्यांक अशें सांग, हे मंदिर ताच्या आदल्या वैभवान पळयल्लो कोण तरी तुमचे मदें उरला? आनी आतां तुमी कितें पळयतात? तुमच्या दोळ्या मुखार तें कितेंच न्ही तशें दिसना? पूण जेरुबाबेला आतां धैर्य घे, उलयता तो सर्वेस्पर. जेहोदाजकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवा, धैर्य घे. देशांतल्या सगळ्या लोकांनो धैर्य घेया, उलयता तो सर्वेस्पर. वावराक लागा, हांव तुमची सवय आसो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. तुमी इजिप्तांतली भायर सरल्यान तेन्ना हांवें तुमचे कडेन केल्लो करार थीर आसा आनी म्हजो आत्मो तुमचे मदें आसा. भियेनाकात, कित्याक दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनीक थोड्या वेळान हांव अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय हालयतलो. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्राची ग्रेसकाय येताली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. रुपें म्हजें, भांगार म्हजें, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचो नवो वैभव आदल्या प्रास अदीक वर्तो जातलो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें देवाचें मोडपकार. कीर्तन 43 1, 2, 3 आनी 4. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तसो म्हजो तारक, म्हजो देव. अधर्मी लोकां विरोध तीर्प दिवन म्हाका राख देवा. खोट्या आनी कपटी मनशांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तसो म्हजो तारक, म्हजो देव. देवा, तुमचो म्हजें कोटें न्हय, तर कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय? दुस्मानांची इजा सोसून खंती दुखीन दीस सारूंक कित्याक सोडताय? श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तसो म्हजो तारक, म्हजो देव. तुजें उजवाड आनी तुजी सत म्हाका पाटय. तिंचो तुज्या पवित्र दोंगरार वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावूं. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तसो म्हजो तारक, म्हजो देव. तेन्ना तुजे वेदी मुखार हांव वतां. म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तसो म्हजो तारक, म्हजो देव. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताची सडवणे पासत दिवंक आयला. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळ 18 तावन 22 पर्यंत. एक फावटी जेजू वरे विंगड मागणें करनासतना शिस्ताचे सांगाता आसले आनी ताणें ताका सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार जोआ म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जीवन जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशांत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय, मातबेरांनी
प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? जेजून पेद्रूक विचारल्या ह्या सवालाक आज आमी वैयक्तीक रितीन जाप दिवंक आसा. जेजू विशीं आमकां कितली जाणवाय आसा म्हण पारखुचो इरादो न्ही ह्या सवालाचो. कित्याक आमकां हर एकल्याक जेजू विशीं कळीत आसा. आमच्या भुरग्यापणार आमी क्रिस्ती शिक्षणांत जेजू विशीं शिकल्या. दिसपट्टे पवित्र पुस्तक आमी वाचता, मिसा वेळार सुवार्ता आयकता. अशें जेजूची वळख आमकां आसा खरें, पूण ह्या सवालाक आमचे जाणवायेची जाप न्ही, बगार जेजू कडेन आमकां आसच्या संबंदांत उपजल्ली जाप आमी दिजे. म्हज्या जिवितांत जेजूक हांवें कसलो स्थान दिला? जेजू कडेन म्हजो संबंद कसलो? जेजूचेर म्हाका कितलो मोग आसा? जेजूचो कितलो म्हाका अनुभव जाला? ह्या सर्व संगतीचेर हुंदून आसा आमी दिवची जबाब. जेजूची वळख आसल्यार मात पावना, ताचे कडेन संबंद आसाचे. जेजूची जाणवाय आसल्यार पावना, तसो अनुभव आसाचे.